school, we don't feel to come inside because lot of drainage water. Every time we are coming and speaking, nothing action is taken. We are fed up of telling because Modi Sarkar tells Swachh Bharat, Swachh Bharat. Where Swachh is not needed, they are doing. Where Swachh is needed, they are not doing. They are not taking any action. Every time we are coming and telling in front of media, nothing is taken. Only when the drainage water comes, media is called and we are being talk, but nothing action is taken. Please, we are really, it is very bad smell, it stinks. We are not able to, when there is a max period, we are not able to concentrate in class because of this smell. So please take any action fast. लेकिन कोण आमचे ऐकना. चड करून हांव आमचो PWD मिनिस्टर आहा तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की हे मातशें कितें हेजेर मातशें एक्शन घेवचें म्हणून. ते भुरग्यांक इस्कुलांक आनी लोकलिटी हिंगा जे रेसिडेंट्स आसा सगल्यांक हे त्रास जाता. ताका लागून मागता की जाता तितले बेगीन हे मातशें स्टॉप करा म्हणून. तो वास आमचे कडेन सोसूंक जायना. डेंगू मलेरिया हे वाडलेले आहा, दिसान दीस वाडलेले आहा. हेका लागून डेंगू मलेरिया जाता. हेजेर मातशें फटाफट एक्शन घेया म्हणून. गेली 4 वर्सां जाली आमी हे कंप्लेन दितात. सगळे घाणींचे उदीक येता आमकां. स्वच्छ भारत करतात तुमी. आमची भुरगीं सगळे घाणींचे उदीक घेवन भितर येतात. तुमकां मात पूण आमच्या इस्कोलाचेर पडोवंक ना. मुद्दम सोडतात कितें म्हणून आमकां समजना. तुमी मातशें येवन पळयात. आतां ही 4थी पाठ उलयता तुमचे कडेन. एटलिस्ट दीस इयर स्वच्छ भारत म्हणटा तूं कितें तरी एक्शन करा आनी आमच्या भुरग्यांक ह्या घाणींतले पयस करा. So it's really a very sad thing to say that the drainage water has been flowing here for the last 3 to 4 years. Really, I'm feeling very sorry to say that this has been actually affecting the locals staying here and the students we are coming to school. See, we always say that cleanliness is next to godliness. But I don't believe that, or I don't think that this is the kind of cleanliness which we actually see in our society or in our country. The Swachh Bharat Abhiyan, for what reason it has been levied by the government. But I don't feel that if it has been going on for some years back, I don't think this is going to be a successful mission, because the students studying here, it is going to affect them. It is going to affect the locals staying here, and it is going to cause them the major disease. It is really going to affect them in a very bad manner. And I humbly request that some of the action to be taken. If action not be taken, then I guess the people or the government has to face a severe problem by the locals. This is the 3rd time that sewerage, the pump station is over here next to this school. The sewerage is flowing, that water of sewerage water is flowing right in front the gate of the school, and the students are facing inconvenience. As per that, the localites also facing inconvenience. आज सांगपाचें म्हटल्यार तूं नॉलास्को जो आमचो एई आसा PWD सिवरेज सेक्शन तेजे कडेन ऑलरेडी एकदां उलयल्लो हांव. कित्याक अशें प्रॉब्लम हेच्या पयलीं 1-2दा जाले. तेणी मागीर सांगलें आमचे पंपिंगा टायमाक प्रॉब्लम जाता आनी नेक्स्ट टायम आमी अशें जावपाक दिवचें ना, आमी सगळी केअर घेतले म्हणून. पण आयज परत पळोवपाक गेल्यार जाल्यार परते 1 म्हयन्या भितर परते सिवरेज फ्लो जाला. हांव विचारपाक सोदता आमच्या आमदाराक मिलिंद नायकाक हांगासर, जो डेव्हलपमेंट केला म्हणटा, आपणें सगळें डेव्हलप केला, आपणें हें केला तें केला, ग्राउंड्स केला, पण हांगासर एक स्कूल जे आसा पळय ते सफर जाता, हे स्टिंकिंग जाता, ही ओवरफ्लो जाता, ही ड्रेनेज, एक गटाराचें उदीक, एक घाण उदीक, हे सांड पाणी म्हणटात ते, हे भुरग्यांनी घेवन बसपाचें कितले दीस अशें चलतले. तर ती सिस्टम वाडय, पंपिंग स्टेशन वाडय, तेजी कॅपॅसिटी वाडय, कितें तरी कर. गव्हर्मेंटाक म्हणटा टोटल फेलियर ह्या बाबतीन आयज गव्हर्मेंट आसा. आयज आमचो PWD मिनिस्टर कितें करता, आयज हांगासरले थळावी आमदाराक कांयच पडून गेलेलें ना. फक्त लोकांक थ्रेटनिंग करप, मिटींग घेवप आनी रोड शो करप, पब्लीक शो करप. दीस इज नॉट अ फेअर ऑफ गेम. हांव कितें म्हणटा, एक मागणी करता म्हाज्या एक सगळ्या स्कुला तर्फे, हांगासरल्या लोकलायटा तर्फे एक मागणी करता सरकारा कडेन, जाता तितले बेगीन हे आमदारान हांगासर लक्ष घालचो. जाता तितले बेगीन तेणी हो प्रश्न सिवरेज सोडोवपाचो. PWD कितें PWD आमच्या म्युनिसिपल एरियेन येयना, ती तेका लागता डायरेक्ट आमदाराक. सो प्लीज तेणी हे कितें आहा तें सुटाव करचो आनी हेज्या फुडें मात परत अशें उदीक घेवपाक जायना. आनी हेज्या फुडें उदीक येलें जाल्यार सगळे हे स्कुलाच्या भुरग्यांक घेवन, हांगासरल्या लोकलायटांक घेवन आमी हांगच्यान PWDचेर मोर्चे व्हरतले, थंयच्यान डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वयतले. प्रॉब्लम म्हळ्यार इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम जाले आमचे. तो फ्यूज आहा तो 2 दीस तो ट्रीप जाला आनी ते मातशें चेंज ओवर करता म्हणजे आमकां ते मॅकॅनीक हाडटाय, इलेक्ट्रिशियन हाडटाय, तिलो गॅप पडलो तो. ते गॅपा मदें ते ओवरफ्लो जाले. आमी काम करता म्हणल्यार. सो आतां आमी तो ऑलरेडी आतां आमी तो रिप्लेसमेंटा हें केला, तें करताय आमी आतां चालू.